आता येता ते लोकसभा इलेक्शन आसा आनी ह्या इलेक्शनाक तुमी कॉन्टेस्ट करता. तुमी खंयच्या पार्टीक इंडिपेंडंट करता. तुमकां कित्या खातीर तुमकां दिसलें की इलेक्शनाक रावूं? एक्चुअली डॉक्टर आंबेडकरान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियान बरयलां की फिशरमॅन सादारण मनीस जो कोण बचर म्हणल्यार कोण मास कातोता ताणें बसो येता. पूण आतां कितें जाता सगळे पार्टींत बसता बिकॉज पार्टी कडेन भरपूर पयशे आसता. सो ताका लागून हांव इंडिपेंडंट म्हणून हांव इंडिपेंडंट बसोंक चिंतलां. सो दॅट वील हॅव समथींग इन द पार्लिमेंटरी इलेक्शन. पूण आतां तुजो इलेक्शनाक रावतलो तूं मुद्दो कितें घेवन म्हणून फुडें सरतलो? मुद्दो म्हणल्यार कितें आहा आतां जें चालू आहा 10 वर्सांनी आमचें राज्य जें चालू आहा तेजेर ते आमकां खूब मुद्दे अटॅक जाल्या आनी एवरी बील इज पासींग विथीन 3 to 4 minutes विदाउट एनी हॅविंग एनी डिबेट ऑर कांय क्वेरी ना कांय ना. सो तशेंच जाल्यार फुडाराक एक्चुअली पार्लिमेंट इज अ प्लेस वेर लॉ इज टू बी मेड बट लॉ इज मेड इन देर ओन विल्स एंड फॅन्सीज. सो ताका विदाउट सप्रेसींग द ऑपोजिशन आनी ते भाशेन ते बिलां पास करता. सो तूं ते आतां तेचेर तूं खूश अशें दिसना? ना कित्याक पळय एक्चुअली एज अ पार्लिमेंटरी JPC आसूंक जाय. एवरी इश्यू हॅज टू बी डिस्कस्ड. आतां पळय मागीर तूं फार्म बिल्स फाटीं घेता मागीर ते ट्रकवाले स्ट्रायक करता. दॅट शुडंट बी द सोल्युशन न्ही. एवरी सोल्युशन शूड बी डन एट वन टायम ओन्ली बिफोर पुटींग द बील. ऑल दीस स्टेक होल्डर्स म्हणटा ते भशेन तांकां तुवें डिस्कस करूंक जाय. तेंचे कडेन तुवें वार्ता करून तेजी कितें आहा तें ओपिनियन तुवें घेवंक जाय न्ही. राजकारण आसा पॉलिटिक्स आनी दुसरें सद्या जावन गेले MP बीन हेंचेर खूश अशें दिसना? ना कित्याक पळय आतां पार्टी वायज पळोवंक गेल्यार पार्टी कितें करता तुका व्हीप दिता. सो यू कॅनॉट ओपन युअर माउथ. यू मे बी हॅविंग अ व्हेरी गूड आयडिया. ते आयडिया तुका पार्लिमेंटान कोण घेयना बिकॉज द पार्टी प्रेसिडेंट हॅज ऑलरेडी डिसायडेड वॉट इज टू बी डन. सो द पर्पज ऑफ मी सिटींग इंडिपेंडंट इज आय वील बी गिवन 7 or 12 minutes एज पर द पार्लिमेंट शेड्यूल आनी देन आय कॅन एक्सप्रेस माय सेल्फ होल हार्टेडली म्हणजे विदाउट एनी प्रेशर. कित्याक आतां कितें आहा तुका प्रेशर करता जाल्यार एकूच फावट काँग्रेसीचे लोकांक काडले जाल्यार काँग्रेसीचे लोक सगळे भायर पडटा. सो इंडिपेंडंटाक तो इशू ना न्ही. इट इज बी इशू बेस्ड ओन्ली ऑन दॅट बेसीस आतां नॉट ऑन पार्टी बेसीस. सो दॅट इज द रिजन. तुमी खंयचे कितें इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें? कॉन्टेस्ट म्हणल्यार पयलीं आमची इगोजेनीक पॅरीस कावन्सील आसता तितून हांव आहलो. तेजे पयलीं बॉम्बे हांव बिकॉज आय एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. सो देर आमकां हें आहलें YCW म्हणून यंग क्रिश्चन वर्कर्स. सो तितूनय आमी हें आहलें एक्टीव पार्टिसिपेट बिकॉज एनी वर्कर इज हॅविंग एनी प्रॉब्लम तेन्ना ती सेक्शुअल हॅरेसमेंट व्हडलें नासलें. तेन्ना कितें आहलें कामालो काडलो चार्जशीट दिली ताका आमी आन्सर दिताले आन्सराक विथ द हेल्प ऑफ एन एडवोकेट. आनी एक फादर आहलो तो फादर एडवोकेट आहलो आनी वी वर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द बिशप इन बॉम्बे. सो ते भाशेन करताले. मागीर जेन्ना गोंय आयलो तेन्ना मागीर आमचे सेंट रिटा हें आहा आमचे स्पोर्ट्स क्लब आहा तेजो हांव ट्रेजरर आहलो ऑलमोस्ट 11 years. मागीर 2 वर्सां ट्रस्टी आहलो. मागीर आमचे सेंट थॉमस आल्दोना चर्चाक पॅरीस कावन्सिलाक थंय मेंबर हें जालो इलेक्शन जालें चेंज जिखलो. मागीर कामाचेर सदा गोवान आमी युनियन लिडर जाले. ते एक टर्म काडलो हांवें 4 years'चो. तुमी सेजा गोवान जॉब केला. सेजा गोवान युनियन लिडर म्हणून आसले कोण प्रेसिडेंट? क्लर्क आहलो क्लर्क. एक्चुअली म्हाका 2 फावट प्रमोशन दिल्लें कंपनीक. बट हांवें ते जो आमचो जो डायरेक्टर आहलो त्या डायरेक्टराक लेटर केलें की थँक्यू फॉर दीस प्रमोशन म्हणून. कित्याक म्हजे जे फाटल्यान जॉयन जाले ते सगळे वयर पावले सगळे ऑफिसर जाले. सो एक प्रमोशन म्हाका वास्को दिलें हांगा शिरसे दिलें आनी एक प्रमोशन म्हाका चित्रदुर्गा दिलें. पूण हांवें दोनूय रिजेक्ट केली. युनियन लिडर म्हणून तुमी? ना नॉट बिकॉज ऑफ युनियन लिडर बिकॉज ते आतां तूं ते म्हणटा आतां म्हाका ऑलमोस्ट 28 years जाले. तूं सदा गोंयची हिस्ट्री काडी 30 वर्सां लोक तेच पोस्टार रिटायर जाल्या. जे पोस्टार जॉयन जाले न्ही तेच पोस्टार रिटायर जाले. तांकां कोण कन्सिडर करिनासले. तो इशू आहलो. तुमी लोकां कडेन वयतले वोट मागपाक तेन्ना लोकांक कशें कन्विन्स करतले? ना कित्याक आतां जेन्ना पासून हांव ल्हान आहलो तेन्ना सावन देर आर 3 things रोटी कपडा और मकान. कित्याक तेच लोक मागता. सो ताका लागून हांवें सिंबल पासून जेवणाची भरलेली बशी घेतल्या खाली न्ही. कित्याक आमकां जेवण तरी मेळोंक जाय. कित्याक आमचो सगळो लोक कामाक वेता धंद्याक वेता कित्याक पोटाक लागून.
सो सद्या आतां ते भाशेन आतां आमकां परिस्थिती दिसना फूल पेट भरून पोट भरून जेवण मेळना ताका लागून लोकांचेर वयतकच तेंचोय प्रॉब्लम पळोवपाचें कितें आहा जाल्यार सम मे बी हॅविंग डिफरंट इश्यूज बट अकॉर्डिंग टू मी एवरीबडी शूड गेट अ गुड फूड बिकॉज आतां 80 lakhs people are giving free ration which is very wrong. Actually instead of that you must come up with some solution to solve this problem of 80 lakhs. तो 80 lakhs जेवण दिवन ताका आन्सर जायना. आता लोकां कडेन तुमी वचून म्हणजे संपर्क साधला म्हणजे लोकांक मेळ्ळ्या तुमी हॉटेलार हय चालू आहा एक्चुअली कितें आमची म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी व्हडली आहा विच इज अ पॉप्युलेशन ऑफ 6 lakhs. सो इट विल नॉट बी फिजिबल टू मीट ईच एंड एवरी फेलो आनी मागीर आमकां इलेक्शन कमिशन कलेक्टर ऑफिसान कितें कितें हें येता मेल येता हें आन्सर करूंक जाय तें आन्सर करूंक जाय दॅट्स वाय टायम इचीव येता बट आय एम ट्रायंग टू मीट मॅक्सिमम पीपल. कितले आहा तुज्या बरोबर लोक म्हणल्यार एक्चुअली कितें आहा पळय आतां टोटल पॉप्युलेशन इज 6 lakhs फ्रॉम पेडणे टू प्रियोल आहा सो विच इज व्हेरी डिफिकल्ट टू हें करपाक बट एटलिस्ट म्हणजे जे लोकल फ्रेंड्स आहात सगळे आहा गांवचे आहा ते ऑलवेज वीथ मी कित्याक ते नोन माय हॅबीट मागीर कामाचेर आहा कामाचेर जाणा मागीर बार्जीकार आहा मागीर लॉन्चकार आहा दे आर नोईंग माय हॅबीट इवन थंय न्ही की आय एम नॉट नोन वीथ अदर कंपनी सालगांवकर चोगले डेम्पो देज पीपल ऑल्सो इंटरॅक्ट वीथ मी सो तेंचे ते बिकॉज ऑफ युनियन आय वॉज मिक्सिंग वीथ ऑल द पीपल हय ते सांगाचे बसला म्हणून सगळे वोटरांक इलेक्टोरेट म्हणटा आमी इंग्लिशीन की आय रिक्वेस्ट यू दॅट आय एम जस्ट अ कॉमन मॅन नॉट अ पॉलिटिशियन आय हॅव नेवर स्वेट फॉर पॉलिटिक्स आय एम अ व्हेरी रिलिजियस मायंडेड पर्सन सो and anybody can check me even एक रुपया घाल्लो जाल्यार you can come and question me even after sitting and if I win I would request you to give me one bond paper which I will buy 100 rupees bond paper and you all people may write what you want me to do and after winning I will will notarize it and magir after winning you can keep that original with you xerox to me and if I don't do the work you can take me to the court. But whatever work you are writing should be constitutionally right. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.